आणि सगळ्यात पयलीं आमी तेल घालूया, मिरसांग घालूया, कांदो घालपाचो, स्मॅश असो घालपाचो. तितून तारवटी मिरसांगो आसा की जो आपलो एक कच्चेपणा आसता. आतां हांव सद्या पयलीं प्रावन्स घालता, हळद घालता, चड तिखट घालिना, मसालो चड घालिना. ओके. ताक मीठ घातलेलें आसा. एक कत्र जें करता तें खूब इम्पॉर्टंट आसा. 3 मिनटां शिजपाक दवरूंक जाय. तो जो सगळे हांवें उदक दाखयल्ले भशेन हो मेतो आसा तो हांवें ऑलरेडी हांगासर घेतला. फूल घेवपाचो. ती तुका एक एक ॲड करता. हळद सगळ्यात म्हत्वाची, मिरची पावडर, गरम मसालो आनी मीठ मेतो मिक्स करपाचो. स्टफ करपाचो. रोल करूया व्यवस्थित. आतां घाट मारता. असो दवरपाचो. आमची ही डीश रेडी आसा.